नमस्कार, कारवार न्यूजात तुमका स्वागत करता। भ्रष्टाचार विरोधी ब्युरो उत्तर कन्नड जिल्हा घटक शाखा सदाशिवगड ब्रेस्ताराक उद्घाटन झाली। भारत देशाच्या हरियाणा गोवा राज्यात संघटन आशिल्ली भारत भ्रष्टाचार विरोधी ब्युरो जिल्हा शाखा सदाशिवगडाचेर सुरू झाला। राष्ट्रीय सल्ला समितीचे प्रमुख प्रशांत बोर्डेकर हे कार्यक्रमात हजर राहून गोवात उद्योग करन आशिल्ले मूल कारवारचे संदीप श्रीकांत गजिनकर हेमका उत्तर कन्नड जिल्हा अध्यक्ष जगदीश शिवानंद गडकर आणि प्रशांत एम नायक हेमका सदस्य म्हणून नेमणूक केले। या कार्यक्रमात शीतल एन नायक, चंद्रहास डी, संतोष नायक, कृष्णा भंट, संदीप कलगुटकर, सुरेश राणे, नागराज डी नायक, प्रकाश नायक आणि इतर प्रमुख हजर आशिल्ले। एंटी करप्शन ब्युरो म्हणून हे नाव इटसेल्फ एक आमकां एक लायक प्राइड म्हणटात पळय जे आमकां एक ग्रुपा म्हणजे कॉमन वायट रितीचे न्ही एक आमकां एक पोजिशन एक रूल्स एक रायट्स आसा कितें आमी अगेन्स्ट वचून जे वायट जाता तेजो वचून एक फोरम मेळ्ळा। हांव न्यू हेजो पूण विचार खूब आसात म्हाजे कडेन एक्सप्रेस करचे विचार खूब आसात। हांव इतलेंच म्हणटा की सरान म्हाका टायम टू टायम आमी सगळो एक टीम म्हाका एक चान्स दिवचे एक खंय कितें आमकां एक्सप्रेस करचे। पण आमकां हिंदू कोण पावना कसल्याय का कितें करया म्हणटा फाल्यां आमी फुडें वचचें म्हणटा कोणा केलें ना। तेजे खातीर मागीर तेणी हांव मागीर गोंयचे हितून जॉयन जालो। तेंचे कडेन काम केलें तेणी मागीर म्हाका डायरेक्ट फावंडेशनांत घेतलें आनी कर्नाटका उत्तर कर्नाटका कारवारा भितर म्हाका तेणी चेअरमॅनाची हे दिलें तूं तुमचो पळय म्हणून। तर ती आज जगदीशा कडेन उलोवन घेवन आज मिटींग हांव घेतलो। फावंडेशना भितर जॉयन जावन आतां 5 म्हयने जालो हांव फावंडेशन कारवार नगरसभा आयुक्त आर.पी. नायक हेमी स्व इच्छेन बदली मागिल्ले सरकारान मान्य करूंक निजो अशें आग्रह करून काही संघटनेच्या प्रमुखान जिल्हाधिकारी मार्फत राज्य सरकाराक अर्ज दिले। कारवार नगरसभा आयुक्त आर.पी. नायक हेमी प्रगतीपर आणि निष्ठावंत अधिकारी हेमी कारवाराक मेळिल्ले कारवार नागरिकाले भाग्य आसा। हेमगेल अधिकारा अवधीत कारवारचे चित्रण बदलला, खूब इतले सुदारणा कारवारात जाला। नगरसभा अध्यक्ष डॉक्टर नितीन पिकळे, उपाध्यक्ष पी.पी. नायक आणि इतर सदस्यांनी जास्त काळजी घेऊन कारवारच्या सुधारणेक हातभार लायलात। पण काही कारणान आर.पी. नायक हेमी बदली मागलात जाल्यार असलो अधिकारी आमगेल कारवारात गरज आसा तशें म्हण तेमगेले बदलेची मागणी मान्य करूंक निजो अशें तेमी आग्रह केले। पक्षातीत जनपरिवेदिकेचे डॉक्टर गजेंद्र नायक आणि चंद्रकांत नायक, शंकर गुनगी, अशोक राणे, गणपती कुडतरकर, चंद्रकांत हरिकंत्रा, प्रदीप नायक, अशोक माळसेकर, मारुती गौडा, महेश नायक, गोकुळदास पेडणेकर आणि इतर प्रमुख ह्या वेळाचेर हजर आशिल्ले। आणि खूप लोक ते जागला संपत खूप जाऊन पण आज तुळापुरी येले की तुमचं सांगून व्हायचे आम्हाला किती तुम्ही खंयचे स्टेप घेऊ नका ॲटलिस्ट आम्ही 1 वर्ष तुम्हाला सेवा जाय तुम्हाला सेवा जाय आमकां सुदारण केलें सर आता उद्या तुम्ही एडीपीचं काम पूर ए टू झेड तुम्ही मोकळी केलं सर। हां तुम्ही अति केलं सर इतलं काम आमच्या काम पेंडिंग आसा ते तुम्ही करता आमी आमकां खबर आसा आपली विश्वास आसा आणि तुम्ही ह्या टायमार थोडे गेले आमकां आघात जाता आघात ना आघात तर आमकां तूं कितें काम करता लोक कितें करूं ते आमकां म्हणना तुम्ही अधिकारी आमकां काम करता आमकां तुमचे खूब फेस आसा विश्वास बी आसा तुम्ही काळतले म्हणटा। CISF NPC कैगा युनिट वतीन मल्लापूर भागात तिरंगा रॅली शुक्रवाराक जाली। आजादी का अमृत महोत्सव आणि हर घर तिरंगा अभियान हेतू कैगा NPC CISF युनिटा वतीन तिरंगा रॅली झाली। CISF कमांडंट जी भुवनेश कुमार हेमी रॅलीक फ्लॅग दाखवून घेऊन सुरुवात करून दिले। असिस्टंट कमांडंट नमामी शंकर मिश्रा
आणि कैगा NPCIL अधिकारी या रॅलीत भाग घेतले. स्वातंत्र्याचो अमृत महोत्सव निमित्तान बालमंदिर हायस्कूल, हिंदू हायस्कूल आणि सुमती दामले हायस्कूल विद्यार्थीन कारवार शहरात जाता कार्यक्रम केलो. कारवार सिनियर सिव्हिल जज रेणुका डी रायकर हेमी जाता कार्यक्रमाक सुरवात करून दिवन उलयले. आम्ही सगळे एकत्र जावन उरल्यार देशाचो सुदारणा जावंक शक्य आसा अशें तेमी सांगले. कारवार एज्युकेशन सोसायटीचे प्रशासकीय अधिकारी GP कामत हेमी ह्या वेळाचेर उलोवन सांगले, खूप प्रमाणात जातात भाग घेयले विद्यार्थ्यालो जयकाराचो आवाज लाल किल्ल्यापर्यंत पावूंक जाय अशें तेमी सांगले. या संदर्भात बालमंदिर हायस्कुलाचे प्रिन्सिपाल अंजली माने, हिंदू हायस्कुलाचे अरुण राणे, सुमती दामले हायस्कुलाचे गिरिजा बंट हेमी हजर रावन जाता कार्यक्रमाचे पुढाकार घेतले. 300पेक्षा जास्त विद्यार्थी जातात भाग घेयलो. रंग मेरी ताकत का है, रंग देश की माटी में सजा, श्वेत है प्यार, रंग सत्य का. नरसिंहा मार्केट कारवारात आशिल्ले आध्यात्मिक, धार्मिक, पूजा सामग्रीचे आणि सांप्रदायिक शैलीत घरात तयार केलेले शुद्ध आणि रुचिकर खाण्याचे दुकान. आमचे कडेन सगळे नमुन्याचे पूजा, होम, हवन, लग्न, मुंज, गृहप्रवेश असे सगळे शुभकार्याक जाय आशिल्ले सामग्री मेळटात. 87 वर्सांच्यान ग्राहकालो विश्वास आशिल्ले तुमगेले नरसिंह मार्केट. भारत देशात तुमकां खंय जाय आशिल्ले कडेन वस्तू घराघराक पावयता. तुमगेले गरजेचे वस्तू खातीर एक पटी भेट दिया. नरसिंहा मार्केट, कॅनरा बँका सकल, रायकर मॅनर, कैकिणी रोड, कारवार. खूप जास्त शुगर लेवल अशा लोकां खातीर चंद्रगिरी नेचर क्यूर कंपनीच्या शुगर कंट्रोल ज्युसा बरोबर चंद्रगिरी नेचर क्यूर कंपनीचे शुगर नील कॅप्सूल कोणाचे पेशंट खूप वाढू लागलात. त्यांच्यासाठी चंद्रगिरी नेचर क्यूर घेऊन येते असा जॉईंट केअर ज्यूस आणि जॉईंट केअर कॅप्सूल. अधिक माहितीसाठी 8888-0298880 या नंबराचेर व्हॉट्सअप करा किंवा कॉल करा. अधिकृत विक्रेते गोविंद आयुर्वेदिक शॉप, मेन रोड, सदाशिवगड, कारवार. कडवाडचे मिलिंद अणवेकर हेमी चांदेचे संसद भवन तयार करून देशाभिमान दाखयले. कारवार तालुक्याच्या कडवाड ग्रामाचे वासी मिलिंद अणवेकर गेल्या काही वर्षाच्यान भांगराचे, चांदेचे अलग अलग कलाकृती करून आपले कला दाखोवचे बरोबर आपलो देशाचेर आशिल्लो अभिमान व्यक्त करत येयलात. देशभर आझादी का अमृत महोत्सव कार्यक्रम जायत आसा. देशाक स्वातंत्र्य मेळून 75 वर्ष पूर्ण जाल्ल्यान मिलिंद हेमी चांदेचे संसद भवन केलात. 2 इंच लांब, 1.5 इंच घेरी आशिल्ले आणि 35 ग्राम वजन आशिल्ले संसद भवन तयार केलात. हे करूंक तेमकां 5 दिवस लागले अशें तेमी सांगतात. हेचे पयले भांगराचे ताजमहल, हम्पी रथ आणि खूब इतले कलाकृती तयार करून घेवन लिम्का बुक ऑफ रेकॉर्डात हेमी आपणाले नाव मेळयलात. म्हागेलें नांव मिलिंद उदयकांत अणवेकर, कडवाड. प्रति वर्साक हांव कितें ना कितें विशेष कितें तरी कलाकृती करत उरता. ह्या वर्साक स्वातंत्र्य उत्सवाचे 75 वर्साचे अमृत महोत्सवा निमित्त ह्या वर्सा हांवें संसद भवनाचे एक ल्हान कलाकृती केले आसा. तितूचेर आमगेले भारताचे ध्वजा सुद्दां तितूर केल्लो आसा. तेजे वजन 35 ग्राम आणि हायट 2 इंच केले आसा आणि अगल 1.5 इंच केले आसा. तशेंच प्रति वर्साक हांव कितें ना कितें करत उरता. हेचिंदा पयलीं हांवें मुदेचेर ताजमहल केले. तशेंच 1 इंचाचो भांगराचो हम्पी रथ केल्लो. तशेंच तेचिंदा पयलें 1 ग्रामा पेक्षा कमी वजनाचें एक चैन करून 19 इंच चैन केल्ली. ती तेन्ना 2014 लिम्का रेकॉर्ड बीट जाल्ली आसा. तशेंच गळ्या भितर घातल्या नंतर फिरचेल एक गोल पेंडंट केल्ले. आणि प्रत्येक वर्साक हांव दिपावळेक आकाश दिवो कितें वेगळे वेगळे टायपाचे विशेष कितें करतच उरता. तशेंच ह्या फावटी हांवें
स्वातंत्र्याच्या निमित्तान एक संसद भवनाचे हांवें एक चित्र एक चांदयेन तयार केल्लें आसा. होन्नावर परेश मेस्ता खुना प्रकरणात प्रमुख आरोपी जावन आशिल्ल्या व्यक्तीक वक्फ बोर्डाचे उपाध्यक्ष स्थानाक नेमणूक केल्ले बद्दल बीजेपीच्या कोणाक बी खबर ना अशें MLA रुपाली नायक हेमी सांगले. शुक्राराक पत्रकारां बरोबर उलयले MLA ह्या निवडुके बद्दल बीजेपीच्या सगळ्याक बेजार जाला. वक्फ मंडळींनी एक निर्णय घेयला. आमकां बी न्यूज मार्फत कळयले. मुजराई मंत्री शशिकला जोल्ले हेमकां बी हेजे बद्दल खबर ना, पण असल्या प्रकरणात भागी आशिल्ल्याक एक हुद्द दिल्ले बेजार दिसता. हेजे बद्दल मुख्यमंत्रीन पळोवन घेवन क्रम घेवंक जाय अशें तेमी सांगले. ವಕ್ಫ್ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ಸ್ಥಾನ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರದ್ದು ಆಕ್ಷೇಪ ಇದೆ. ಕೆಲವರು ಈಗ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರ್ಬೋದು, ಆದರೆ ಸುಮ್ಮನೆ ಇರೋಕ್ಕಾಗುವಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅಲ್ಲ ಇದು. ಯಾರು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಿ ಅವರು ಜೈಲು ವಾಸ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಅವರಿಗೇನು ಪನಿಷ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಟ್ಟವರನ್ನು ಈಗ ಅವರನ್ನು ಈ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಉಪಾಧ್ಯಕ್ಷ ವಕ್ಫ್ ಮಂಡಳಿಯಲ್ಲಿ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು ಭಾಳ ಒಂದು ಕೆಟ್ಟ ಕೆಲಸ ಅಂತಲೇ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅವರನ್ನು ಕೂಡಲೇ ವಜಾ ಮಾಡಬೇಕು. ಈಗಾಗಲೇ ಪರೇಶ್ ಮೆಸ್ತಾ ತೀರಿ ಇಷ್ಟು ವರ್ಷ ಆದರೂ ಕೂಡ ಅವ್ರ ತಂದೆ ತಾಯಿಗೆ ಆ ನೋವು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ, ನಮಗೂ ಕೂಡ ಆ ನೋವು ಹೋಗಲಿಲ್ಲ. ಅವರ ಒಂದು ಹತ್ಯೆ ಭಾಳ ವಿಭಿನ್ನವಾದ ರೀತಿಯಲ್ಲಿ ಅವರನ್ನು ಹತ್ಯೆ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು. ಅದನ್ನು ಕೂಡಲೇ ನಮ್ಮ ರಾಜ್ಯದ ಮುಖ್ಯಮಂತ್ರಿಗಳು ಇದರ ಬಗ್ಗೆ ಗಮನ ಹರಿಸ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನು ಕೂಡಲೇ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಕ್ರಮ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬೇಕಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. आयज इतलोच न्यूज. मुखाल न्यूजा खातीर पळयते रावा कारवार न्यूज कोंकणी. देव बरें करूं. कारवार न्यूजा खातीर सबस्क्रायब करा आनी डेली न्यूजा खातीर बेल आयकॉन प्रेस करा.